ओडिशा आणि छत्तीसगडाक जाल्ले सायक्लोनिक सर्क्युलेशनाक लागून पावस वाढला. ताचोच परिणाम म्हूण गोंयांत ब्रेस्तार प्रमाण शुक्राराय मोठो पावस पडटलो म्हूण गोंयच्या हवामान खात्यान सांगला. गोंयांत ब्रेस्तारा कांय भागांनी उटंगाराचो पावस जालो. 70 न्हंयांची उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. During last 24 hours, the monsoon was normal over the Goa region. No heavy rainfall was recorded, but today and tomorrow the monsoon has again become active, and we are expecting heavy rainfall over the region. So for 2 days, on 28th and 29th, heavy rainfall at few places and very heavy rainfall at isolated places. Warning has been given for both the district of Goa. And the main reason for this heavy rainfall is offshore trough, which is running from South Gujarat to North Kerala. And in addition to this, one cyclonic circulation is lying over Odisha and Chhattisgarh, due to which the wind speed has increased and westerly has become stronger. So the more moisture is coming, and we are expecting heavy rainfall over the region. 70 बुधवारा मध्यान रातीसान उटंगाराचो पावस चालू जाला. म्हादय आणि वेळसाच्या न्हंयच्या उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. कालच्यान खूप लागता रातच्या नेटान पडटा. आणि काय झाला? आणि काय वारे ना पावसून दिसता आणि नेक पाणी वाढला. न्हंयक पाणी किती वाढला? नेक खूप वाढलाय. मग तो कमी असले खूप. आता किती आला? आता न्हंय भरल्या न्हू. म्हणजे काल रात्री हे पाणी रातच्याने देईल ना. वारो बिरो काय ना. फक्त पावस. कितकी वरां चालू हा पावस आता? उजड असा हा न्हू तो. तांच्यांनी टायम टू टायम बाबा खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, काय प्रॉब्लेम जाता तेजो टायम टू टायम ते त्या वेळाचेर वचपाक जाय न्ही. तेका आपतकालीन म्हणटा. आपतकालीनचो अर्थ कितें? डिझास्टर किंवा एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार कळ्ळें न्ही. ह्या वेळाचेर सगळ्यांनी सजग जावपाची गजाल. आतां अजूनय ढग भरलेले आसात कळ्ळें न्ही. आतां मातसो पावस कमी जाला, पण अजून पावस वाडपाची शक्यता. तेन्ना आय रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट बॉडीज, मामलेदार टू एक्ट. आतां सुद्दां एट दीस जंक्चर वाळपयन लायट डिमफूल जाता कळ्ळें न्ही. कित्याक जाता ती आमकां कळना. काय आमी काय तितूंतले तज्ञ न्ही, पण ताचो प्रॉब्लेम कितें जावंक शकता. समजा अचानक जर लायटीचो प्रवाह जर व्हडलो आयलो जाल्यार कोणाकय शॉक येवं शकता कळ्ळें न्ही. आतां म्हाज्या ऑफिसान म्हाका हेपळय काम करपाक मेळना, कारण कॉम्प्युटरार बसल्या उपरांत लायट डिमफूल जाता. करपाचें कितें असो प्रश्न जाल्लेलो आसा कळ्ळें न्ही. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आणि विश्वनाथ नेने. सर्जिकल स्ट्रायक जावंकूच ना म्हूण दुबाव उक्तायतल्यांक हो व्हिडिओ म्हळ्यार सणसणीत जाप. गोंयचो मुख्यमंत्री आनी तेन्नाचो देशाचो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो. सर्जिकल स्ट्रायक ऑपरेशना आपूण स्वता वांटेकार आशिल्लो म्हूण पर्रीकार स्वता सांगता. सर्जिकल स्ट्रायकाचो व्हिडिओ न्यूज चॅनलांचेर व्हायरल केले उपरांत पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो. व्हायरल जाला तो खंय पुराय ऑपरेशनाचो फक्त बारीकसो भाग. My reaction is what is shown is a very small part of the actual operation, and what is important is those people doubting Thomases or those who are doubting about surgical strike. This is a right response to them that our armed forces can carry out this kind of operation successfully without any hesitation, and their bravery cannot be doubted. Will opposition in Pakistan stop questioning now? Do you think they will stop questioning? Pakistan, I am not aware. I will not comment on the Pakistan side of it. What we have carried out is a exercise which we carried out, for which I am also part of it. As far as opposition is concerned, they should gracefully accept the existence and the exercise carried out under surgical strike. Those who doubted that time, this is a proof enough. One who is in denial mode and one who does not understand the importance of national respect, like Congress party for example, they will go on defending their own doings or own comments earlier without realizing that they are actually acting against the national interest. This is not what the Congress which fought for the liberation or the independence of the country. See, the importance of this surgical strike was, one, obviously the credit goes to armed forces because it is their bravery which has made it success.
But equally, you cannot forget the political leadership of Prime Minister, who took a firm decision to do it. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.